मंगळार जानेराची 30 तारीख 2024 मुखेल वोळ हांव बरी जातली। नियालाक आदार एक गरीब कुटुंब जियेतालो। आवय काळजाचें ऑपरेशन वाचलें, पूण पयशांचे अडचणी आनी घरचे परिस्थितीक लागून करूंक घडो नासलें। तिचो भावाड जेजूचेर ओकोण आसलो, ताचेरूच पात येवन आपूण बरी जातली म्हणटाली। एका दिसा तिच्या पतीन केलोल्या पॉलिसीचे सुमार 1 लाख येता। समुदायांतलो लोक तिचे सवें सदांच दोयाल आसलो। ती तिका दुडवांचो आदार दिवन तिचें ऑपरेशन जैतिवंत जाता। आयच्या शुभ वर्तमानान दोग पिडेस बरी जातात तें आमी पळयता। एकलो आपले धुवे पासत जेजू लागीं पेखवणी मागता जाल्यार दुसरी ताच्या आंगोस्त्रांक हात लावन बरी जाता। जेजू भेटल्यार हांव बरी जातली हो तांचो हुस्को आनी भावार्थ आसलो, आनी खरेंच जेजूक भेटतोच तांचो आवडो साकार जाता। आमकां घडये असली पिडा लागूंक ना जायत, पूण कालचा मनाची पिडा आसा जाल्यार जेजू फुड्यांत या, आमी बरी जातली। दुसरो कोणूय वायट रस्त्यान चलता वो वायट पिडेक सांपडला जाल्यार खबरो करच्यो सोडून तांचे खातीर मागूंक सुरू करचें। मातयेचें भांगार करूंक देवाक पदवी आसा जाल्यार देव खंयच्याय मनशाक खंयचेय घडयेक खंयच्याय वेळार पिडेंतली मेकली वो मरणांतली वो वायट जिवितांतली बरी करूंक शकता। म्हजो तारा, म्हजो विस्वास जेजूचेर तिरावन दुसऱ्यांक एक बोरवाशाचें उतर दिवंक वावुरतली।